दामोदर भजनी सप्ताह उत्सव समितीच्या वतीन सगळ्या गोंयकारांक मनोनीत परबी दिता आणि तेच बरोबर अंदूच्या वर्सा आमी हो जो सप्तक आसा तो आमकां सार्वजनीक रित्या करपाक मेळना हाजे फाटलें कारण सगळ्या आमच्या गोंयकार भाव भयणांक खबर आसा, भाविकांकूय खबर आसा। तेन्ना लोकां कडेन मागता हो जो सप्तक 2 दिसांचो आसा तो सगळ्यांनी वर्च्युअल पद्दतीन तो म्हणटा आमी आभासी पद्दतीन पळोवचो, कारण ताची आमी वेवस्था केल्ली आसा। दुसरी गोष्ट, आमचे जे सगळे भावीक जे आसा पळय हे भाविकांक आनी खास करून वास्कोचे जे लोक आमचे आसा तांकां श्रीचें दर्शन जे आसा हें सरळ घेवपाक मेळना। प्लीज हांव तुमचे कडेन हात जोडून विनंती करता, कोणी राग धरचो न्हू, कारण परिस्थिती तशी आशिल्ल्या कारणान आमकां हे अशे वर्च्युअल पद्दतीन हे दर्शन घडोवपाची वेवस्था करची पडलेली आसा। Because of pandemic आशिल्ल्यान again we had to resort to the same style like last year with no mostly depending on virtual. Initially फक्त आमकां थोड्या लोकांक अलाउड केल्ले कलेक्टरान, त्या प्रमाणे ते सुरवात करपाक आसा। ताच्या नंतर मागीर देवळान भितर प्रवेश कोणाक मेळचो ना अशें सगळ्यांक केलां। तेन्ना लोकांनी ताजें अंडरस्टँड जावचें आनी आमच्या सप्ता कमिटीक आनी बाकीच्या सगळ्या लोकांक ताजें सहकार्य दिवचें की हें आमी जें करता हें असो अर्थ न्हय की तुमकां देवा पासून कुशीक दवरता म्हणून।